गोंय रोखडेच मास्क फ्री करतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केले जाहीर. जिल्लोधिकारी रोखडीच ओर काडटलो सांगता सीएम. मुंबई, दिल्ली, तेलंगणा, चंदीगडांनी मास्क सक्ती काढल्या. बीजेपी सोडली, अपक्ष लढलो तरी आरएसएसची विचारधारा सोडूंक ना म्हणटा आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. कांय लोकांनी कारस्थान करून बीजेपी कडच्यान पयस दवरलो, पार्सेकाराचो आरोप. बीजेपीच्या 42व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री मोदीचे घराणेशाही पक्षाआड रणशिंग. घराणेशाही करतल्या पक्षाआड दरेक राज्यात भाजपा उबो रावतलो, कार्यकर्त्यांक संदेश. आपूण काँग्रेस सोडटा म्हूण अफवा. लग्नात वांटेकार जावंक बायले बरोबर हांव आसां दिल्लीत म्हणटा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत. पेट्रोल परवडना जाल्यार इलेक्ट्रीक गाडयो वापरात म्हणटा पीडब्ल्यूडी मंत्री निलेश काब्राल. काँग्रेसी कडच्यान निशेध. जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकार म्हणटा बेजबाबदार वक्तव्य. मडगांव रेल्वे स्टेशनार 4 किलां वयर गांजा सयत एकल्याक धरलो. अदीक चौकशी करतात ताचे कडेन सापडले 2 पिस्तूल, 18 गुळयो. आरोपीक दिलो एनसीबी कडेन. गोवा पुलिसेची केस. मंत्रीपदाच्या पहिल्या लिस्टात मोगोच्या आमदाराचे नाव ना. मोगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा आतां पळोवया न्ही फुडें. आमचो सरकाराक बिनशर्त तेंको. नो स्मोकिंग बोर्ड नाशिल्ल्या धारबांदोडा वाठारांतल्या दुकानांचेर मामलेदाराची रेड. कोटपा ऍक्ट 2003 खाला कारवाय. पेडणे ते काणकोण मेरेन बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां आरजी म्हणटा सगळीच मोडात. हायकोर्टाची ओर मेलचे चिमला सांताक्रूज लावन चलची ना. गोंयभर मोहीम जाय. पेट्रोल डिझेलाच्या दरवाडीक पनरशी उपरांत दिसापुरतो मातसो ब्रेक. ब्रेस्तारा पेट्रोल डिझेलाचे रेट आशिल्लो तसोच. काणकोणा अंकिता पळजी ह्या 26 वर्सांच्या चलयेचो खूनूच. खून केल्ल्याचो आरोप आशिल्ली सावत्र आवय माया पागीन आत्महत्या केल्ल्यान केस क्लोज. काणकोण तालुक्यांतल्या 15 डायलिसीस दुयेंतींक सरकारा कडच्यान 25,000ची मदत. श्रीस्थळ पंचायतीत जाल्ले कार्यावळीत दिलो मदत निधी. गोंयचो नवो डीजीपी जसपाल सिंग आयज आपल्या पदाचो घेता ताबो. दिल्ली पुलिशेंत जसपाल आशिल्लो स्पेशल कमिशनर. लोकसभे फाटोफाट राज्यसभेतूय क्रिमिनल डाटा बिल पास. गुन्यांवांचे प्रभावीत तपासाक आरोपींची बायोमेट्रीक आंगाचे भाग अवयवांविशीं मोजमापाचे डाटा कलेक्शनाक बावटो. अविश्वास ठरावा वेळार पाकिस्तानाच्या संसदेत जाल्ल्या कामकाजाचे मिनिट्स सादर करपाचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश. अल्पमतांतलो प्रधानमंत्री इम्रानाच्या फुडाराचेर सुनावणी आज फुडें चालू. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्सा हांणी 1 एप्रिलाक जाहीर केल्ली देशव्यापी आणीबाणी घेतली फाटी. एकठांय सरकाराचो प्रस्ताव विरोधकांनी न्हयकारलो. युक्रेनाच्या बुचा शारांत जाल्ल्या नागरी हत्याचो भारतान सुरक्षा परिशदेन केलो निशेध. एक वटीन राष्ट्रसंघावरवीं स्वतंत्र चौकशेची मागणी. ओमिक्रॉनचो नवो व्हेरियंट XE भारतान एंट्री म्हूण बोवाळ. आरोग्य मंत्रालय म्हणटा वैजकी पुरावो ना. राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनीकरण 185 कोटीचेर. ब्रेस्तारा शेअर मार्केट 300 पॉयंट्सांनी देंवले. सेन्सेक्स 300 पडलो 59,200चेर. निफ्टी 101 देंवन 17,700चेर. IPL क्रिकेट खेळा सर्तींत पुण्यात जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान मुंबई इंडियन्साक हरयले 5 गड्यांनी.